नमस्कार माझ्या मोगा इश्टांनो, हांव प्रणाली आनी प्रणालीज कुझीन आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा। आयज आमी करया स्क्विड्स मसाला फ्राय, जो खावपाक खूब रुचीक लागता। तर यो सुरवात करया। तर ताका लागून हांवें हांगा थोड्यो मोठ्यो माणक्यो घेतलेल्यो आनी ह्यो हांवें बऱ्यो पैकी उदकान धुवन घेतल्या आनी तांकां साफ करून अशें कातरून घेतला। हांगा तुमकां जाय ते शेपीन तुमी कातरूं शकता। आतां ही आमी काडून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत मसाला करून घेवया। तर ताका लागून हांवें हांगा 2 ते 3 काश्मीरी मिरसांगो, 1 चमचो सुकी कोथमीर, अर्दो चमचो जिऱ्याचो आनी 4 ते 5 काळे मिरयाचो घेतला आनी हे हांवें बरें रोस्ट करून घेतलेले। गॅसीर एक 2 ते 3 मिनटां खातीर बरें रोस्ट करून घेतला। आतां थंड करून आमी ह्या मिक्सरान घालून घेवया। ताजे उपरांत हांवें हांगा अर्दो कांदो घेतला, असो कापून घेतला, तो तातूंत घालून घेता। तातूंत मागीर 1 इंच आल्याचो कुडको घालून घेता। 7 ते 8 लसणीच्यो पाकळ्यो बऱ्यो सोलून घेतल्या, त्यो तातूंत घालून घेवया। 1 जिती मिरसांग घालून घेता, हांगा जितली तुमकां तिखट जाय तितली तुमी वापरात। 1 चमचो घालता हळदीचो पिठो, 1 चमचो घालता काश्मीरी मिरसांगेचो पिठो। तातूंत मागीर चवी पुरतें मीठ घालून घेता। तातूंत मागीर अर्दो लिंबाचो रस असो बरो पिळून घेवया, ताजो असो बरो रस काडून घेता। ताजे उपरांत तातूंत थोडें उदक घालून घेता, हांगा थोडें उदक वापरात आनी हे आमकां बरी एक पेस्ट तयार करून घेवपाक जाय। ही वांटून हाजी एक बरी स्मूथ पेस्ट तयार करून घेवया। ताजे उपरांत आमी ते उजरावन घेतलेल्या माणक्याक तो तयार केल्लो मसालो पेस्ट थोडो थोडो करून घालून घेवया आनी हो आमकां तांकां बरो पैकी लावन घेवपाक जाय। असो बरो मिक्स करून घेवया। असो बरो मिक्स करून जालें म्हणटकच हाका आमी 1 ते 2 वरां खातीर काडून सायडीन दवरया। हाका जितलें जाता तितलें आमी चड वेळ मॅरिनेट करून घेवपाक जाय। ताजे उपरांत हांवें हांगा कायल गरम करपाक दवरला, तातूंत थोडें तेल घालून घेवया आनी तेल बरेंशें तापलें म्हणटकच ती मॅरिनेट केल्ल्यो माणक्यो तातूंत घालून घेयात आनी ही आमकां एक 2 ते 3 मिनटां खातीर भाजून घेवपाक जाय। त्यो अश्यो बऱ्यो भाजून जाल्यो म्हणटकच तातूंत थोडीं हांगा हांवें करबिलाची पानां घेतल्या, ती तातूंत घालून घेता आनी मिक्स करून तातूंत थोडें उदक घालून घेता आनी हें एक आमकां 5 ते 8 मिनटां खातीर शिजोवन घेवपाक जाय। आनी 5 मिनटां उपरांत पळयात, तुमचे हे माणक्याचे मसाला फ्राय खावपाक तयार जाल्ले आसा। आतां हातूंत थोडी बारीक चिरलेली ओली कोथमीर घालून घेवया आनी बरे पैकी मिक्स करून घेता। अशें बरें मिक्स करून घेवया आनी अशे तरेन तुमचे रुचीक स्क्विड्स मसाला फ्राय खावपाक तयार जाल्ले आसा। ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात, खावपाक खूब रुचीक लागता। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ अशीच एक नवी रेसिपी घेवन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।